आयज वास्तुशांती तशीच हाची पुजा आशिल्ली भारतीय जनता पार्टीच्या प्रमुख कार्यालयाचे आज पणजे पाट्यार हांगासर आमी इनॉग्रेशन केलां. म्हाका आनंद जाता की खूब वर्साचें स्वप्न आशिल्लें आमच्या स्टेटीचें स्टेट ऑफिस जावप ही गरज आशिल्ली. भारतीय जनता पार्टी केंद्र आनी प्रदेश हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यातून आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्याच्या कॉन्ट्रिब्युशनांतल्यान येदी व्हडली आसतू फुडल्या 100 वर्सां खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यां खातीर ह्या खातीर उबी जाल्ली आसा. आयज फक्त धार्मीक विधी पार पडला. ऑफिशियल इनॉग्रेशन हें 6 तारखेची सांजचे अमितजी शाह हांच्या हस्ते जातलें. भारतीय जनता पार्टीचें हें भवन हें खरें म्हळ्यार सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आयज आमी येदो व्हडलो वटवृक्ष जो जाला ताजी खरी म्हणजे पुर्ती आसा. हांव जेन्ना अध्यक्ष जालो हें खरें म्हळ्यार म्हजेंय भाग्य आसा, कारण ज्या पक्षांतल्यान येदी व्हडली वळख जाली आनी येदो व्हडलो देशांतलो सगळ्यांत व्हडलो जो पक्ष आसा त्या पक्षाचो हांव एक सदस्य आसतना म्हाकाय भितर अभिमानास्पद दिसली गोश्ट आसा की आयज आमचें हें भवन आसा. स्वप्न आशिल्लें भारतीय जनता पक्षाचें की तें एक बऱ्यापैकी अशें एक वास्तू उबें जावप. आमचे अध्यक्ष श्री दामू नायक, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आमचे देशाचे भारतीय जनता पार्टी नॅशनल प्रेसिडेंट श्री नितीन नवीनजी, देशाचे प्रधानमंत्री गृहमंत्री अमित शाहजी यांचे BL संतोषजी यांच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनान आयज ही वास्तू उबी जाल्या. आनी म्हाका दिसता ह्या वास्तूच्यान आमी 2027 पर्यंत सरकार घडोवन येवन एक वेगळ्या तरेचें एक वातावरण गोंयांत निर्माण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्या कार्यालयाच्या उद्घाटन म्हणजे आयज थंय धार्मीक विधी जालो त्या निमित्तान हांव संपूर्ण गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीचे जुने आदले आतांचे आनी युवा महिला सगळ्या कार्यकर्त्यांक युवा मोर्चा कडल्यान हांव खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. कारण हे परिश्रमांतल्यान घडलेलें कार्यालय आसा आमच्या खातीर एक सुखाचो क्षण आसा, आनंदाचो क्षण आसा. हांव तेंच्या मना पसून सगळ्यांचें हें भवन तांणी बांदलें बद्दल एक उदात्त उदाहरण तांणी सगळ्यांक दिल्लें आसा. सगळे पक्षांक बरे तरेन संघटीत काम जाले नंतर अशें आपलें आस्थापन आपूण तयार करूं शकता. आमी आमचें आस्थापन तयार केलां मोगो पक्षान, पण ल्हानशें केलां. तेच्या व्हडलें एक फ्लॅट आमच्या हातूंत आमी घेतलो. हांव भारतीय जनता पक्षाच्या ह्या ऑफिसाक मना पसून हें दिता, अभिनंदन करता आनी तांचें हें कार्यालय बरें चलचें, फुडें वचचें आनी गोंयचें बरें जावचें अशें म्हाका